सबंद गोंयभर हो शिगमो उत्सव आमचो चालू आसा। हो शिगमो उत्सव असो उत्सव आसा की आमचे गोंयकार जे आमच्या प्रत्येक म्हालान डिफरंट परंपरा, खंय घोडमंडी आसता, प्रत्येक गावान जो शिगमो उत्सव आसा त्यांची परंपरा डिफरंट आसा, पण सगळीकडे जो आपलो कल्चर मेंटेन करच्या खातीर सगळेजण प्रयत्न करतात। डिचोली मतदारसंघान आम्ही जो म्युनिसिपालिटी लेवलार जो शिगमो उत्सव करता, हांगा कितलीशाच भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा तांची कला सादर करपाक। आणि ही कला सादर करताना आम्ही असो एक थीम दवरता की आमची संस्कृती कशी रावतली। खूप फावटी कितें आसता, विथ चेंज इन टाइम, विथ डिजिटायझेशन, विथ न्यू टेक्नॉलॉजी खुबशा भुरग्यांक आमची जी परंपरा आसा ती विसर पडलेली आसा। पण आमची परंपरा इतली बरी आसा की जितली तू ती रिपीट करशील तितली डे बाय डे तिचो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो वाढत आसा। पर्यटन खात्याचे मंत्री श्री रोहनजी खवटे यांच्या पुढारपणान संपूर्ण गोंयान या शिगमोत्सवाचो जोर चडलेलो आसा आणि हो शिगमोत्सव मोठ्या आनंदान जावचो, लोकांक हेजो आनंद लुटपाक मेळचो ह्या खातीर आमचे गोंय सरकार सदोदीत वच न्हू शिगमोत्सवा बरोबर इतर सुद्धा कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनयता। लोकांचो कराचो पैसो लोकां खातीर आनंद दिवपाक लागून खर्च करता। त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे सगळ्याच मंत्र्यांचे तशेंच सगळ्या घटकांचे हांव आभार व्यक्त करता, त्यांचे अभिनंदन करता। जिवनात आनंद जर असलो जाल्यार जीवन सुखमय जाता। जशे सबंद जगभर संस्कृती एकूच आसतली पण वेगवेगळ्या भाशेन आमी ती मनयता आणि आमची प्राचीन संस्कृती जी हिंदू धर्म पाळटा ही प्राचीन संस्कृती म्हणजेच आमचे जे वेगवेगळे सण आसा हे वेगवेगळ्या भाशेन मनोवपाक लागून आयज सबंद देशभर वेगवेगळ्या भाशेन लोक हे मनयतात। आमच्या गोंय राज्यात शिगमोत्सव म्हणटकूच सगळ्याच गांवांनी वेगवेगळ्या पद्धतीन हो साजरो करता। आयज कोरोल्यो, घोडेमोडणी, रोमटा मेळ हे वेगवेगळ्या आमच्या गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी चालू आसता आणि शिगमोत्सव म्हटल्या उपरांत आनंदाचे वातावरण प्रत्येक ठिकाणाचेर प्रत्येक गांवागांवांत हे आनंदाचे वातावरण आसता। खूप जाणांक भुरग्यांक मातसो नेट येता, म्हाका सुद्धा नेट येता, म्हणून हांव म्हणटा कितें की एकूच भारत माता की वंदे, छत्रपती शिवाजी महाराज की।
से अपनी शक्ति पर मान। त्याच्या मुळावर घाव घालणे गरजेचे आहे, म्हणजे त्याच्या दगबाज कन्या आपोआप गळून पडतील. महादेव हर हर महादेव वंदे मातरम. अहो भाषाचा अवतरण हे फक्त निमित्त. गडोजी राजे आलाय त्या आमच्या आबासाहेबांनी कधी काय त्यांच्या वडिलांना दिलेला शब्द धरून फक्त वतनाची मागणी करण्यासाठी. गडोजी राजे, तुमच्या वडिलांनी केलेली मागणी आणि आमच्या आबासाहेबांनी दिलेला शब्द दोन्ही इतिहास